रायगड ते काणकोण ह्या दर्यापट्ट्यातले नुस्तेमार आनी हेर नुस्ते वेवसायीक तशेंच संबंधिताच्यो समस्या समजून घेवप, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा आनी किसान क्रेडिट कार्ड ह्या सारख्या विविध नुस्ते पोसप येवजण आनी उपक्रमांचो लाव मेळोवन दिवन तांची उन्नती साधप हे ह्या परिक्रमांच्या 5व्या टप्प्याचे उद्दिष्ट आसा, अशें रुपाला हांणी सांगले। नुस्तेमारांच्यो अडचणी समजून घेवन त्यो सोडोवपाचे नदरेन केंद्र सरकारान सागर परिक्रमा कार्यावळीचे आयोजन केला। नुस्तेमारांनी आपल्यो समस्या मांडिल्ल्यान त्यो सोडोवपाक उपेगाच्यो थारतल्यो, अशें नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगले। गोंय सरकारच्यो विविध येवजण्यो आसात, ताचो फायदो नुस्तेमारांनी घेवचो अशें आवाहनूय हळर्णकारान केला। जाल्यार ह्या वेळार उलयतना सभापती रमेश तवडकर हांणी सांगले की काणकोणचे बेकारीचेर उपाय काडपाचे नदरेन हांगा दुधाची डेरी तशेंच मसल फार्मिंगाचे नुस्त्याची पैदास केल्यार बेकारी कांय प्रमाणात उणी जातली। ज्या तरेचे आमी ट्रेडिशनल फिशींग करता आनी ताजेर आमचे फिशरमॅन बांधव आसा आपल्या जिवनाचो गुजारो करता। अशा वेळाचेर जो आतां नवीन टॅक्नॉलॉजी आयल्या, ह्या टॅक्नॉलॉजीचो उपयोग करून म्हाका दिसता मसल फार्मिंग हाजेर एक प्रचंड मोठें म्हणजे जे जॉब जे आसा जॉबाचें फार्मिंग हाजेर एक मोठें संशोधन चल्लें आसा, नवीन टॅक्नॉलॉजी आयिल्ली आसा। म्हाका दिसता की ती टॅक्नॉलॉजी आमी जर वापरपाक शकले जर जायत न्ही जाल्यार मोठ्या प्रमाणात जे आसा रोजगाराचे प्रश्न हांगाय निर्बंध जावपाक त्या संदर्भात गोंय सरकारूय प्रयत्न करता, आमचे मंत्री आनी आमी सगळे उलयता आनी काणकोण भागां अशा तरेचो एक प्रकल्प जावचो ह्यो आमचो प्रयत्न आसा। त्या दृश्टिकोनांतल्यान कांय गजाली फुडें गेल्ल्यो आसा। दो बात है, एक है आपके क्षेत्र में पशुओं को बढ़ोतरी दो, पशु की संख्या होगी तो उनके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। पशु ही नहीं होंगे तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर करके क्या करो। तो सबसे पहले आप यहाँ पशुपालकों को हमारी योजना है डेयरी फार्म, उसमें 50% की सब्सिडी, उस योजना का बेनिफिट लेकर आपके जो पशुपालक हैं उनको आप पशुपालन के लिए आगे आने का प्रयास करिए। हम राज्य सरकार के साथ मिलकर आपको इसमें पूरी मदद करेंगे, जितना भी आप आगे बढ़ना चाहें बढ़िए। और यदि आपके पास पशु बल पर्याप्त मात्रा में है तो आपको डेयरी की स्थापना करने में और प्रोसेसिंग के लिए वो भी डेयरी सेक्टर से हम आपके लिए। भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान जेन्ना पंतप्रधान मोदीजीन जेन्ना प्रायम मिनिस्टर मत्स्य सागर योजना ही योजना तयार केली आणि ह्या योजने अंडर जवळ जवळ 100 स्किमी आहा ज्यो ल्हानाच्या ल्हान तो मोठो एंटरप्रेन्युअर पासून हेजो फायदो घेवं शकता। आणि हे मसल फार्मिंग आसूं, सीवीड्स आसूं किंवा क्रॅब फार्मिंग आसूं, आक्वा फिशींग आसूं, हे तरे भाशेचे उद्योग तयार करपाक प्रोत्साहन दिवपाक आणि ही इंडस्ट्री जशें आमी जगार 5 नंबराचेर आहा त्या जगार 1 नंबराचेर कशें येवप ही स्टडी करपाक हे धंदो ही फिशींग इंडस्ट्री वयर व्हरपाक आणि त्याच्या बरोबरच प्रत्येक व्यक्तीचे जावं फिशरमॅनाचे आर्थीक परिस्थिती आर्थीक बळ कशें वाडटलें हेचेर लक्ष दिवपाक ह्या खातीरूच आमचे आदरणीय मंत्री रुपालाजी हे सुरवात केल्ली आहा ते बारकायेन आयकून घेतात। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आनी मनीषा जाधव।